विसा उपरांत तुमकां येवकार। पणजे सोमारा राती चोरांनी मोबायलाचें दुकान फोडून लुटलें। दुकानवालो सांगता ते प्रमाण चोरांनी सुमार 15 लाखांचो हात मारला। बरे बरे मोबायल, स्मार्टफोन आनी टॅबलेट चोरांनी फारायल्यात। पुलीस मुख्यालया लागसार कांय पावलांचेर हें दुकान आसा। आझाद मैदाना सामकार आशिष एंटरप्राइज म्हणून हें मोबायलाचें दुकान आसा। सोमारा राती चोरांनी ते लुटले। ह्या दुकानात म्हारग मोबायल, स्मार्टफोन आनी टॅबलेट दवरिल्ले। हे सगळे चोरांनी फारायले। दुकानाचे फुडले शटर फोडून चोर भितर सरले। फारायल्या त्या मोबायलांनी 40,000 रुपया मोलाचे मोबायल सुद्धा आशिल्ले, अशें दुकानात काम करपी लोक सांगतात। सगळे धरून चोरांनी सुमार 15 लाखांचो हात मारला। पुलीस मुख्यालया कडच्यान कांय पावलांचेरूच हें दुकान आसा, पूण चोरी जाता हें पुलिसांक कळना। सकाळी दुकानदार आपल्या दुकानाचेर पावतकच ताका आपल्या दुकानात चोरी जाली हें ताच्या लक्षात आयलें। हे घडणुकेची सट्ट पुलीस कागाळ केल्या, मात पणजे पुलिसांक सध्या कोणूच हाताक लागूंक ना। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। पणजेच्या गाडेकारांक नव्या मार्केटांत हालोवपाची तयारी जायसर महापालिकेन गाडे काडचे न्ही अशी मागणी पणजेच्या गाडेकारांनी केल्या। नाजाल्यार उपाशी मरपाची पाळी येतली असो दावो ते करतात। गाड्यांच्या प्रस्नावेल्यान महापालिका गाडेकारांक पिट्टा असो आरोपूय तांणी केला। शारांत तसले 42 गाडे आसात आनी ते काडचे म्हण हायकोर्टान आदेश दिला। हातूंतले कांय जाण सुप्रीम कोर्टान गेल्यात। पणजेच्या सुमार 42 गाडेकारांचेर संकट आयला। हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत महापालिकेन हे गाडे काडपाक सुरवात केल्या। फाटल्या 50 ते 60 वर्सां सावन ते हांगा आसात असो दावो ते करतात। गाडेकारांचेर कोर्टांत केशी घालतात म्हणून ते बेजारल्यात। तर आमी ताका विचारले, तूं आमचेर कंप्लेनी कित्याक घालता? तर तिणें सरळ सांगलें, आपूण तुमचेर कंप्लेनी घालिना, तर काशिनाथ शेट्टी हो आपली सायन व्हरता आनी केस घालता म्हणून। ह्या नंतर आमी पणजे पुलिसांत कंप्लेन केली की अनुपमा मिराशीचे सगळे ID प्रूफ, रेशन कार्ड प्रूफ असे भरपूर कितें मागूंक लागले। तशीच आमी म्हापसा कंप्लेन केली, पण अजून पर्यंत आमच्या कंप्लेनीची दखल कांयच घेवना। आयनॉक्सा कडलो गाडेकार शेख अमिरुद्दीन म्हणटा, ताणें उच्च न्यायालया कडेन सर्वोच्च न्यायालयांत वचपाक वेळ मागिल्लो। पालिकेन मात सुनावणे पयलींच गाडो उबारलो। 12 तारखेक सांजचे 7 संक कितें काडला गाडो कितें फोन करूंक नोटीस बिटीस कांय ना। ना फोन करून दिवंक ना बायलेक म्हाज्या। आनी तिणें दाखयलें पळय, आमी हायकोर्टाक सुप्रीम कोर्टाक गेल्या, ती पळोवपाक तयार ना। कार्ड उडोवन दिलें ताका, जिका काडून भायर उडयली। महापालिकेन हॉकिंग झोन अधिसूचित करचे आनी पणजे मार्केटाचे 3रे पावड्याचे काम पुराय करचे, मागीरूच गाड्यांक हालवचे अशी मागणी गाडेकारांची संघटना करता। तर आमकां एकूच रिक्वेस्ट म्युनिसिपालिटीक आनी सीएमांक की तुमचे थर्ड फेज जायसर आमच्या गाड्यांक तुमी हात लावं नाका, थंयच दवरा। आमचे पडार चिता, आमची बाल भुरगीं रस्त्यार पडल्यार आमकां कोण बसतलो? आमच्या पडार प्रश्न न्हू, सगळ्याचो पडाचो प्रश्न। पणजेच्यान आमचो खबराकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। वेंचणूक आचारसंहिता मोडून मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती चालूच आसा, हाचेर कारवाय करची म्हूण बसवाल्यांच्या संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निवेदन दिलां। वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली ना जाल्यार वेंचणूक कचेरे सामकार धरण्याक बसपाची शिटकावणी तामणकारान दिल्या। अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेन पणजे टीव्ही सभाघरांत मंगळारा पत्रकार बसका घेतली। येता ते इलेक्शनाक काँग्रेस पक्षान जे घोटाळे केल्या आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे जे आमदार सरकारान सामिला, हे कशे घोटाळ्यान सहभागी आहा हे आमचे सगळ्या लोकां मुखार हाडपाचें काम आमी करतले हेच्या फुडें। मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार धरण्याक बसपाची तयारी तांणी दवरल्या। जर काम समाधानपूर्वक तर जायना जाल्यार मागीर थंय वचून उपोशणाक बसता, इलेक्शन कमिशनाच्या दारानूच सोमते। पूण कितें आमी काँग्रेस पक्ष जो पळय आहा ह्या पक्षाक कशेंच सोडचे ना। सुदीप म्हणटा, येरादारी खात्यानय येरादारी गार्ड्सांची भरती चालू आसा। सोनिया गांधीच्या सभेक खाजगी बसी आपयल्ल्यो, त्या आड सहाय्यक येरादारी संचालकाचेर कागाळ केल्ली। तांचेर कारवाय करची सोडून ती कागाळ RTAक धाडल्या म्हूण तामणकार बेजारला। RTAच्या विरोधान कंप्लेन करूंक ना, आमी 4 असिस्टंट डायरेक्टराची नांवां घातल्या तितून आनी कंप्लेन केल्या वरुण देसाया कडेन। म्हणून इमिजिएटली तेणी कितें प्रोसेस जर ताका जर निस्वार्थीपणान जर ट्रान्सपरन्सी दवरून काम करपाचें आसल्यार तेणी त्या असिस्टंट डायरेक्टरांक मेमो इश्यू करून तेंचे कडसून एक्सप्लेनेशन मागपाची गरज आसली की हो जो पळय घोटाळो पळय मायनिंगेचो तितून मेन रोल म्हणटा तो वरुण देसायाचो आहा।
मेन रोल सारको पुराव्या सकट काल आमी ती कंप्लेंट पळय क्रायम ब्रांचीक दिल्या तितून सगळे पुराव्या सकट दिल्ल्या. मंत्र्यांच्यो आनी काँग्रेसीच्या आमदारांच्यो व्हडा प्रमाणात जायराती दिवप चालू आसा. तांचेर कारवाय करची. कांय आमदार टूरय काडूंक लागल्यात. असल्या सगळ्या प्रकरणांचो खर्च आमदारांच्या खर्चांत नोंद करपाची मागणी तामणकारान वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन केल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. दिवचले नारायण झांटे महाविद्यालयांत नेहरू युवा केंद्र आनी युवा आनी खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पालवान विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय एकता शिबीर दवरिल्लें. 7 दीस हे शिबीर चलतलें. हातूंत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो लोककला दाखोवपी कार्यावळी केल्यो. नेहरू युवा केंद्र आनी युवा आनी खेळा प्राधिकरणान दिवचली नारायण झांटे महाविद्यालयान हे राष्ट्रीय एकता शिबीर दवरला. शिबिरांत सभापती प्रताप सिंग राणे, केंद्राचो उत्तर गोंयचो समन्वयक कालिदास घाटवळ, प्रवीण झांटे आनी हेर मानेस आसले. Democracy, we have to be most transparent. Although there is now a new movement going on against corruption, I hope that if we want to make stronger India, we should see that we should not merit should be above all. There should be not on caste system or language system or anything. प्रवीण झांटेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. शिबिरात विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो लोककला सादर केल्यो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.